नेहरू युवा केंद्र पणजी खेळ मंत्रालय हांच्यानी आयोजित केल्ल्या या फिट इंडिया फ्रीडम या कार्यक्रमात खासा उपस्थित असतात म्हाका नेहरू युवा केंद्राचे स्टेट डायरेक्टर महाराष्ट्र आणि गोवा श्री दीपक मनोरे, त्याचबरोबर डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ नेहरू युवा केंद्र श्री कालिदास गाठवण आणि या कार्यक्रमात खास करून उपस्थित असलेले डेप्युटी कलेक्टर बाब दीपक वांयगणकर, काउन्सिलर बाब दयानंद बोरयेकर, आनंद राणेकर म्हज्या समोर उपस्थित आशिल्ल्या म्हज्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयली तुमकां आयच्या दिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा की फिट इंडिया मुवमेंट, फिट इंडिया फ्रीडम या कार्यक्रमात आम्ही सगळे जाण सहभागी जाता। पुराय देशभरातल्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टात चाललेल्या फिट इंडिया फ्रीडम या कार्यक्रमात तुम्ही सहभागी जाता, त्या खातीर तुमचे पयली खूप करून अभिनंदन। देटात टाळयो मारून सगळ्यांनी या कार्यक्रमाचे एक दोन गजाली सांगता की फिट इंडिया फ्रीडम, फिट इंडिया मुवमेंट माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे सुरू केल्ले की ह्या निमित्तान की फिट इंडिया खातीर डेली डोस ऑफ द तुम्ही डेली फिट इंडिया खातीर प्रॅक्टीस करप, स्वताक फिट दवरपा खातीर प्रॅक्टीस करप हाजी नितांत गरज आसा। आणि तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे म्हणजे हो देश हो युवकांचो देश आसा आणि हो देश जर आमी हो देश सक्षम दवरतले आसत जाल्यार सक्षम युवकाची गरज आसा। आणि निश्चितच म्हाका दिसता तुम्ही सगळे जाण ह्या निमित्तान स्वताची फिटनेस दवरपा खातीर, देशाची फिटनेस दवरपा खातीर सातत्यान डेली म्हणजे अर्दो वर जे आसा कमीत कमी हे फिट आपल्याक फिट दवरपा खातीर घालयतले। हो जरी आयज कार्यक्रम तुमकां खूब ल्हानसो दिसलो जाल्यार निश्चितच म्हाका खबर आसा हाची मोठ्या प्रमाणात पुराय देशभर हो सगळे कडेन साजरो केलो वता। आज मेजर ध्यानचंद सिंग हांच्या जन्मदिसा आज हांव मुद्दामूच तुमकां सांगपाक सोदतां की गोंयांत जावपी हॉकी स्टेडियम जो म्हापसाच्या पेड्या स्टेडियमांत जावपाचो आसा तो पुराय जाल्या उपरांत मेजर ध्यानचंद सिंग हाचें ताका नांव दिलें वयतलें हे गोंयकारांक निश्चितच आमचो मेजर ध्यानचंद सिंग हाच्या नांवांत तो स्टेडियम हॉकी खेळपी प्लेयरां खातीर, आमच्या देशांतल्या तरणाट्यां खातीर, गोंयच्या तरणाट्यां खातीर हो एक बरो स्टेडियम आसतलो। आणि गोंयांत जाल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल गेम्स गोंयांत जावपाच्यो आशिल्ल्यो बट काही कारणांचो त्यो फुडें ढकलत आसा। वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपी गोंय राज्य आसा आणि आयज फाल्यां नॅशनल गेम्स जे आसा हे गोंयांत जातले। त्याच बरोबर खेलो इंडिया हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम, वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे बी गोंयांत जायत आसा। गोंयांत आशिल्ले इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम हे देशांतल्या गोंयांतल्या युवकांच्या फिट इंडिया खातीर आसा। निश्चितच आयज आमी पळयता की कोरोना महामारींतल्यान पोस्ट कोविड आसतले किंवा आपली फिटनेस ही आपुणूच दवरपाक जाय आणि ताच्या खातीर हांव आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी also congratulating for our sports and youth ministers, my own friend Sri Anurag Thakur for starting this movement whole over India. Definitely it will be successful for whole over India. Once again I thank you and congratulations for all of you for participating in this Fit India movement. Thank you. फिट इंडिया फ्रीडम रन रीतसर सुरू करपाक लागून हांव सगळ्या लागीं मागता की सगळ्यांनी उबे रावन जी प्लेज आसा ती आमी प्लेज घेवपाक लागून सगळ्यांनी उबे रावचें। कन्वेन्शनाक मागता की तेंच्यांनी प्लेज घेवपाक सुरवात करची। ब्रेक साधन सगळ्यांनी तुजो हात फुडें घेवचो। मैं भारत के स्वतंत्रता